देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक आयज जावन आसा आयतार आनी आयज आमी ही परिशद सगळ्या संवसाराक सुरू जातली पाप साहेबान सुरू केल्ली आसा पूण आतां प्रत्येक दिवोसीसी आख्ख्या संवसाराक हे मीस आयज आसतले आमी तांचे पासत मागया पूण आमी कशें मागता दुसऱ्या पासत जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना सगळ्या जाणांक ताचो फायदो मेळटा जशे भशेन एक सांदो सारको चलता तेन्ना तो दुसऱ्यांक म्हणल्यार तूं मदत करता एक सांदो दुसऱ्याचेर म्हणल्यार तूं अवलंबून आसा आनी एकामेकाक ती तेंको दितात तेच भाशेन आतां आमी मागण्यान जेन्ना आमी रावले की ना कितली आतां खोलायची मागणी जालेली आसा आमची तर आमी ते भाशेन जेजूच्या एकवटान रावली की दुसऱ्यांक रोखडीच मदत मेळटा आमची घरचीं आसा आमकां जी कोण तेंकोन आसात पूण तेंकोन म्हणजे आमचे बरोबर आसात तांकां सगळ्या जाणांक मेळटा तर आमी आतां आमचे हात अशे उलटेन दवरया दोळे बंद करया पाठ स्ट्रेट दवरया आनी होच पोज आमी सगळो धरचो आलो नासतना जाता तितलें कित्याक हे परी सगळें भितर आहा तें वयर उफ्यांक लागतलें आमचे कातीचे तें येतलें आनी आमकां तातूंतली सुटका मेळटली सगळीं भावना चड करून नॅगेटीव भावना आसात ती वयर सरतली आनी ती भायर वयतली जेजूच्या नांवांत प्रत्येक सुस्कार घाता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता पांयाची बोटां आसात हिजोतान तकले मेरेन सुस्कार आमचे सगळें बरोवन येता पूण सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजून बरोवन येता प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तो भायर सगळो काडया जेजूच्या नांवान आमी सगळें भायर काडलें म्हणटच तें सगळें नितळ निर्मळ जाता कित्याक ताचें नांव इतलें पावरफूल आमची चिंतना आमची भावना आमची चाल पूण ती भितर घडून आयिल्ली आसा तर भितरल्यान सान आमी तें सगळें भायर काडीत रावया आनी ह्या आमच्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार आमी नितळ निर्मळ जातल्या आनी तरी पूण खोलायेन भितर जेजू आमचें सवें आसा ताका एकवटोन आमचें जिवीत तो आमचें सवें आमी ताचें सवें सागतल्या वो सुस्कार घेता तो आमी देव आजीर आसा ताणेन याहवेन मोइजेसाक सांगलें हांव आसां म्हणून हांव आसां तो तुका धाडटा म्हणटच दोन मृतांच्या इतिहासान आमकां अशें मेळटा आमी आसां जियेता आनी भोंवता ताचें सवें आनी ह्या
दोरयांतले आमी प्रत्येक सुस्कारान भाग घेता. देवाच्या आसण्याचो सागोर वो आनी तातूंतल्यान आमी एकवटोन ताच्याच सैमांत आमी वांटो घेता. हे परी आमचें आपलेपण आमी जेजूच्या स्वाधीन करून ताचें देवपण आमी पत्करता, ताच्या स्वभावांत आमी एक जाता. तर सायबीण मायेचो मनोभव आमी पत्करुया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना देवाच्या हातान, जेजूच्या हातान आमचें जिवीत सोंपोवया आनी आमी ताचे चाकर जावया. तो आमचे कुडींत आहा, आमी ताचे कुडींत रावया, पूण ताचे आमी गुलाम जावया, ताचे आमी सेवक जावया. ही आसा हांव सर्वेस्व चाकर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरां पोरमणें म्हाका तूं घडोवन हाड. जशे भाशेन तो सांदो हांव तुजे कुडींत आसां ते भाशेन म्हाका घडोवन हाड, म्हाका पेखोवणी दी. तर आमी सगळीं जेजूच्या एकवटान कश्टवता जाल्यार तें सगळें आमी ताचेच सोबेन दवरया. आमी ताच्या एकवटान तो आमचें सगळें काम करता म्हणून ताका सहकार करता, पूण तरी पूण आमचें आपलेपण आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक शकता आनी तेन्ना आमी कश्ट करता. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. जेजू अशें आमकां आमंत्रण दिता, आपयता. तर म्हजें जूं घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तो ताच्या वावरांत आमी एक जाली म्हणटोच तो सगळो वावर करता, आमी फकत ताका सहकार करता. आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका आजीर जायत रावया आनी खोलायेन वयल्या वयर न्हय. सुस्कार आमची कूड आनी मन चलयता. तो जावन आसा मूळ. आमी ह्या मुळाच्या एकवटांत आसा, जेजूच्या एकवटान मुळांत आमी एक आसा. तर ताका लागून जेजू आमचें जिवीत चलयतलो.
आनी ती ताका संदी आमी दिवया, ताका आमी सहकार करुया आनी ताचे आमी गुलाम जावन ल्हानवीक आनी दुलोप काळजाचे जावन ताका मदत करुया. हाका लागून आमचें आमी समर्पण करुया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. ह्या समर्पणांत आतां आमी ताका आनिकूय सांगया, आमच्या आत्म्याच्या, चिंतनाच्या आनी मनाच्या आनी कुडीच्या पांवड्यार आमकां तूं घडोवन हाड, तुजे सारकें तूं आमकां कर आनी तुवें जशे भाशेन बापाक एकवटून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळें केलें, तेच भाशेन आमी तुज्या एकवटान तूं बापाक महिमा हाडटाय, ती म्हजे सवें तूं बापाक महिमा हाड. ही विनंती आमी ताका करुया. ही कृपा आमी ताचे कडेन मागया. That all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise, reverence and service of the divine majesty. ही भाशेन आमची तयारी जालेली आसा. पूर्णपणे आमी हातून भाग घेतलेलो आसा. आतां हाचेर आदारून आमी दुसऱ्या पांवड्यार प्रवेश करुया. वंपी बी वंपता. देव आमचे सवें जेजूक वंपता. जेजूचो स्वभाव आयज आमी वो पत्करुया आनी जितली आमी ताका एकवटून हे भाशेन रावतल्या तितली आमी ताचे सारकीं जातल्या. झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरशीं केलोलें आमकां जाय. ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून ताका म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मू? ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून ताका सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या
वो दाव्या आताक बसूंक दिवंक हे म्हजेला स्वाधीन ना. ते नेमलेले आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हे आयकून जाकोबाचेर आनी जोआचेर तिडले. देखून तांकां आपणास अशीं आपूण जेजून तांकां म्हणलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जागो सोदीत तो सगळ्यांचो चाकोर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपली चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. तर ह्या संदर्भांत आमी आजीज जाल्या आनी जेजू म्हणटा तितल्याकूय आमी आजीर आसा. कोण आसा थंयसर आनी आमी तांचे बरोबर आसा. जाकोब आनी जोआ. तांकां कितें जाय? जेजू वैभवान येतलो तेन्ना दाव्या आनी उजव्या हाताक तांकां बसूंक दिवं. जेजू म्हणटा 2 वस्तू, पात्र पिवंक आनी न्हावूंक जाय तें नाण. तुमी तयार आसात? ते म्हणटा वय. पूण तें हांवें थारावंक ना, पूण तें बापान थारायलां ताकाच तें. दुसरें म्हणजे तांचे मदें वाद विवाद जालो. हे कित्याक आपण ते जागे सोदतात ते तांचे तिडले. म्हणून ताणें तांकां सांगलें संवसारांतले अधिकारी आनी व्हड जावंक सोदता ते भाशेन कोत्तात, वयलो स्थान घेतात. पूण तुमचे मदें तशें न्हय. तुमी ल्हान जावंक जाय आनी तो चाकोर जावंक जाय. वयलो स्थान घेवंक सोदता तो निमाणो घेवंक जाय. मनशाचो पुतूय आपणाचे चाकरेक न्हय पूण पेल्याचे चाकरेक लावंक आयला. आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासून दिवंक जेजू आयला. तो ते आमी मनांत धरून आतां आमी ताच्या एकवटान आनी खोलायेन वेळ सारया. जेजू तूं आमकां तुजें भितरलें आंतरीक जिवीत उगडापें कर.
तर आतां तिसऱ्या पांवड्यार आमी प्रवेश करुया. आमी कृपा मागल्यात दुसऱ्या हातुनूय की आमी जेजूक भितरल्यान वळखोवच्याक ताणें आमकां आपली भितरली म्हायती दिवची, कित्याक आमी ताचो इतलो खोलायेन आनी खोरायेन मोग करतले की ताची वाट आमची वाट जातली. ह्या परी म्हजें जिवीत घडोवन तूं हाड सायबा. आतां आमी ओतम्याच्या पांवड्यार हें सगळें पळोवया. जेजू चाकोर आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासून आपलो जीव दिवंक आयला. हें जेजूचें इंतेसांव कित्याक पासत आसा? कित्याक जेन्ना तो हे भाशेन चाकोर जाता आनी दुसऱ्यांचे सेवेंत तो भाग घेता तेन्ना तो देवा बापाक महिमा हाडटा. सेवा कसली? सोडवणेची. पळय, सायबीण मायन म्हणलें हांव सर्वेस्पराची चाकोर. तिणें हो मनोभव पत्करलो आनी ते भाशेन ती जियेली. आमी जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटोच जशे भाशेन तो खालती जालो ते भाशेन आमी चाकोर जातल्यान दुसऱ्यांचे आनी आमचो जीव तांचे सोडवणे पासत आमी वारयतल्या. मनाच्या पांवड्यार, मनाच्या मुद्द्यार हो मुद्दो घेवया आनी कितें थंयसर आमी आयकोता जेजूच्या स्वतान कशें आमी घडोवन येतल्या. स्थान जाय आमकां? ना, स्थान घेनासतना आमी जिवंक जाय. आमी गुलाम जावंक जाय, दुसऱ्यांचे सेवक जावंक जाय. आनी तिसरो मुद्दो म्हणजे आमचो जीव आमी दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत खर्चूंक जाय. तर आमकां प्रत्येक दिसा जे प्रसंग येतात ते आमकां हें सगळें बाळगून दवरूंक शिकयतात. पूण आमी कितें करता, आपलेपणांत आसा म्हणटच तें आमकां नाका, तें आमी स्विकारिना, पत्करिना.
आनी ते भाशेन आमचें जिवीत आमी सारिना. आनी आतां निमाणे पावंड्यार चाल पळयात जेजू ही कशे भाशेन पाळटा पळय तो. तर हो वेळ आमी आतां जेजू बरोबर सारलो. तिसऱ्या पावंड्यान आमी एकदम खोलायेन ताका हाजीर जाल्या. ही कृपा ताणें आमकां दिली आनी आतां ताच्या एकवटान आमी ताका सहकार करीत रावया. सगलो जेजूच्या एकवटान आमी रावया आनी सगलें जेजू सगळें आमी पळोवया, आयकोया, उलोवया, करया, सांबाळया. तर आतां आमी आमचे बापा म्हणून हो वेळ सोंपोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतांची ताळटांक आसात, दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर दवरात.
पोतून घासात कपाळाचेर दोळ्यांचेर गालांचेर नाकाचेर ओंठांचेर जबड्याचेर आनी गोमटेचेर दवरात पोतून घासात आनी कानाचेर दवरात पोतून घासात भुजांचेर दवरात पोतून घासात दाव्या हाताचेर ओडात सकलतान उजव्या हाताचेर ओडात फुडल्यान फाटल्यान दाव्या पांयाचेर ओडात उजव्या पांयाचेर घासांनी दोंपराचेर दवरात भयणीन भावनो पोस्चर आमचो बरो आसलो की ना पोज बसण्याची पद्दत बरी आसलेली की ना दोळे बाटले उकडूंक ना न्ही ते बरें आहा तर आमी भितरल्यान आमचें मन आतां वापरूंक लागले आमी त्या मुद्द्यांचेर आमी लक्ष दिवंक लागल्या आनी बाकीची पळय चिंतना येतात सारकी जबरदस्तीन आमकां धांकली काडच्याक तांचेर आमचो ताबो येता आनी जेजूच्या एकवटान हें सगळें दोत्ता म्हणटच तें नपयत जाता तो काडून उडयता ताचेर बेसांव दिता तो आमकां रोखतान ताचें पुसून काडटा हें सगळें घडटा म्हणटच पयलो भाग सारको गेलो की ना जेजू सगळ्याक देव सगळ्याक आसा ताजे सवय आमी जियेता भोंवता म्हजे सवय रिगून रावत आनी तो हांवें तुमचें हांव सर्विसाचा कोचची म्हजी सावय सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी म्हजे अजेचे बारा खालास म्हजी शिंयात आनी म्हजी चिंतना म्हजे इंतेसांव चिंतना आनी येवजण तुच्या प्रमाणे तुका एकवटोन बापाक महिमा हाडच्याक हें जालें की ना सारकें दुसरो भाग मागीर देवाचें उतर आयकलें आमी झेबेदेवाचे पूत तांकां पयलो वयलो स्थान जाय ताका लागून ते दाव्या आनी उजव्याक ते म्हणटा तुमकां मेळटा तुमी म्हणजे पात्र पिवंक तयार आसात आनी न्हावंक जाय ती न्हाण तुमी तयार आसात वय म्हणटात पूण ते म्हजे कडेन ना ते बापा कडेन आहा ते तिडले बाकीचे तांकां सांगतात आमच्या संवसारांत ते भाशेन चलता वयलो पयलो स्थान घेता पूण आमी ना आमी चाकर जावंक जाय आनी निमाणो जागो घेवंक जाय सगळ्यां पासून आमी आमचो जीव खर्चूंक जाय जशे भाशेन जेजून खर्चिलो तर आमी कितें कोत्ता तें सगळो कोत जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासून करी तर तें बरें जातलें ते भाशेन करया आमी ओके रायट आनी इनसायट आमकां मेवलेली आसा तर आतां आमी बंद करया हें मागणें सगळ्यां जाणां हात जोडात प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता जेजू जेजू भितरल्या भितर म्हणून चिंतल्यान आतां आमी आनी हे भाशेन केलें जाल्यार आमचे मदीं खोलाय येतली तर आतां आमी महिमा बापाक म्हणया महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन आतां आमी स्वांक पवित्र भोजन घेवया
येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा, सोम्यान. येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा, सोम्यान. जेजू, प्रत्येक दीस आनी रात इतली फास्ट पासार जाता की फकत तुज्या एकवटान रावन आमच्यान बरें पळय तें अणभवूंक जाता. सगळें आमच्यान अणभवूंक जायना, तें चड जाता. पूण तुज्या एकवटान रावली म्हणटच तुका लागून आमकां भरपूर अणभव घडटात. परिपूर्ण जिवीत कितें पळय तें आमकां आतां समजोंक लागलां. आमच्यान तें पूर्णपणें अणभवूंक जायना, पूण जितली आमी सांदे कशें तुका एकवटान रावता तेन्ना आख्खी कुडीचो फायदो आमकांय मेळटा. आर्कां दिनवास महिमा वाखाणें पोरनें बाट तुका. सगळें म्हजें जिवीत जेजू म्हाका आनी म्हज्या एकवटान रावन जिवंक नाका, पूण तुज्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारान जाता तितली तुजे कृपेन बरोवन तुका एकवटान आमी आमचें जिवीत सादतांव. तुका एकवटान आमच्यान जें आतांचे आतां पळोवंक जाय, आयकूंक जाय, करूंक जाय तें पूर्णपणें आमी करता. कित्याक हातूंत सगळेंच आसा. जेजू, आयज तुजी कूड आख्खी पवित्र सोबा ह्या संवसारांत आसात तितल्याय जाग्यांचेर तुज्या एकवटान रावन तूं आमकां कितें फुडाराक सांगूंक सोदताय तें आतांच आमच्या अणभवांतल्यान सगळीं जाणां ताचेर नियाळ करतलीं. सगल्यांक संदी आसा हे परिशदेन भाग घेवच्याक. आतां फकत थोडे प्रतिनिधी कातिद्रलान आयच्या दिसा हाजीर जातले खरें, पूण आमी प्रत्येक फिरगोचीन, प्रत्येक कपेलान, प्रत्येक जाग्यांचेर
हे आयज मीस आमी भेटयतना आख्ख्या संवसारांत तुजे कुडीक आमी एकवटोन हे मीस भेटयता. केदें व्हडलें भाग आनी दायज हें आमकां. आमी बेश्टीच एका चिंतनांक ओ आयडियोलॉजीक चिटकोन रावना. आमी तुका चिटकोन आसा जेजू. तुका चिटकोन आसा. तूं ह्या संवसारांत आमचें सोबें जिवंत आसाय आनी बापायचो कार्य आतां पर्यंत तूं शाक्ती आमचें सोबें पावयताय. आनी हाका लागून आमी तुका एकवटोन रावता जेजू. तुजें जिवीत आमचें सोबें ओदीक आनी ओदीक आकारून हाड आनी आमी तुका सहकार करच्याक तूं आमकां कृपेन बरीत राव. आनी आमी तुजे कृपेन बरोवन दुसऱ्यांची सेवा करतले हांव चाकोर आमी जातले हांव आनी नेमाणो स्थान घेवन दुसऱ्यांचे सोडवणी पासत तुवें जसो तुजो जीव करचिलोय त्याच प्रमाणे आमचे सोबत तूं आतां करचितलोय म्हणून तुका सहकार करच्याक हें आमी गायन घेवता D25 क्रिस्ताच्या ओतम्या.
जेसू आमी तुजें उतर तुकाच आमी पत्करलेलो आसा पयल्या आमच्या पांचाच्या मागण्यांत. तुजें उतर तूंच जेसू आमकां उजवाडा येताय. तुका आमी खालती जावन तुजें उतर आमी पत्करलेलें आसा. वय जेसू, तुज्या एकवटान आमी सगळो जियेता आनी तुका तुजें उतर तूं जावन आसाय तुकाच आमी पत्करता. तुका पयलो वयलो जागो दिता. पूण आमच्यान तें आमचे वस्तुंनी करूंक जायना. तुजो पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन दिता आनी आमी मागता. पूण आमच्यान आमचे चुकचुकी येरांचे बरोबर न्हय, पूण देवाच्या हातांत हें सगळें घडटा आनी सायबीण माय आमकां राखता आनी सांबाळटा. ती सगळ्यांची आवय जावन आसा. आपोस्तलांची पवित्र सभेची वय तिचे कडेन आमी मागता. आमी आयज तुज्या एकवटान रावन आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आसा आनी हें आमी जाहीर करता. आनी आमी तुजे सांदे प्रत्येक सांद्याक वालोर आसा म्हणून हें आमी परिशदेन परगट करता. तो जेसू तूं आमचें सगळें तुजी बरी खबर परगटतलय कित्याक तूं आमकां दर दिसा ते भशेन धाडटाय.
जेसू सगलीं आमची इंतेसां आमी तुका आतां समोर पिलिल्लीं आसा आनी आयज आख्ख्या संवसारांत ही परिशद दिवसिसींनी उक्ती जाता, सुरवात जाता. आयज उक्तावणी आसा. बाब साहेबान तें मागलां आनी आख्ख्या संवसाराक आमी ही परिशद सुरू कोत्ता. परिशदीक सभा Synodal Church एकचार सहभागिलेपण मिसांव Communion, Participation, Mission. पवित्र सभेचें जिवीत ह्या 3 उतरांनी आटापून येता. एकचार सहभागिलेपण मिसांव. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगले तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. सरकारान संवसारार देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला. म्हणटच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजी शीश करात. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडुणे पासून दिवंक आयला.
जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगलीं ताचीं कर्तृत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. संवसाराची कोण भक्ती करतात, तांच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसले मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां विखोळाच्या काळार दाणो दितलो. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदर ना, राखण ना. तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशें आमची देव तुजी प्रिती. कोश्टां दोगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फाव जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्ट दोगां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. आर्गां दिनवास तुका जेजू ह्या तुज्या पुत्राक. आमी उचारता तो भावार्थ थीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गात देवाक सरशी रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवाक हुजीर उबो आसा. आयच्यो आमच्यो असुक्तायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिनसांच्या ताळण्यांनी कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कृपेच्या सिंहासनार लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेलतुरी आमकां काकलूत आनी कृपा.
जेजू आर्गान दिनवास तुका ह्या दिसा पासत तुवें आमकां उठयली आनी तुजे शक्तीन तुवें आमकां भरल्याय तुजी कृपा आमकां तुवें दिल्याय आनी तुजे कृपेचे गोठायेन आमी तुका रिस्पॉन्स दिलो सकाळीं सकाळीं उठून मागण्यांत रावल्यान आमी मागण्यांतूच रावन आमची तयारी केल्ली आसा आयच्या मिसांनी आयज तुजो दीस म्हणटोच तुजें सर्वें सगळीं तुजी भुरगीं तुजे कुडीचे सांदे सगळ्या फिरगोजींनी एकठांय जातलीं आनी हांगसरूच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक आनी आमी सगळीं जाणां तुका एकवटून आसा म्हणटच कितलो तो फोर्स आसा कितली गोठाय आनी शक्ती आसा ही तूं आमकां सगळ्यांक दिवन आमकां बरी सावध भलायकी फावो कर प्रत्येकाक आनी चड करून जीं कोण दुयेंत आसा तांकां पूण आयज जी आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करता तांचे पासून आमी मागता तांकां राख आनी सांबाळ जेजू जीं कोण आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांकां तूं बरेपणान भर तांच्या जिवितांत तुजो मोग अदीक वाडय आनी तांचें जिवीत खरेपणी एक धाकली फिरगोज कशी जिवंक तांकां मदत कर मागता जांकां आजून भुरगीं जावंक ना तांकां भुरग्यां फावो कर जांकां भुरगीं जाल्लीं आसा आनी तीं बरीं आसात तूं तांचो परामर्श करूंक तुजो पवित्र आत्मो तांकां दी आनी तांकां बापायची अजून तुजें सगळें कशें घडोवन येवंक जाय तें तांकां फावो कर मागता जीं भुरगीं अपंग आसात तांकां कितें ना कितें उणें आसा कुडीच्या पांवड्यार मनाच्या पांवड्यार ओ आत्म्याच्या पांवड्यार तितल्यांकूय तूं स्पर्श कर आनी तांकां पेकोवणी दी जीं कोण बोनकोणीत आसात तांचो तूं परामर्श कर आनी तांकां जो पवित्र आत्मो दिवन तांची मनां उजवाडाय तुज्या एकवटान जिवंक तांकां मदत कर जीं थंयसर तांची सेवा करतात भायर सावन NGO येतात वा आमची इगर्जेची येतात तांकां सगळ्यांक राख सांबाळ आनी तांचें सगळें तांकां बरेंपण दाखोवंक तांकां गोठाय दी मागता जीं कोण विधवा जाल्लीं आसा तितल्याय पासत तांकां खूब कठीण जिवीत जाता तर तांकां तूं पाव राख आनी सांबाळ जीं कोण जाणटीं जाल्लीं आसा तांचोय तूं परामर्श कर घराब्यांत खूब पाटी तांकां बरे भशेन लेखना वो मोग तांचें सगळें वाडय आनी तांची कितें पातकां खोडी आसात त्यो पयस करून तांकां बोगसून तांचें जिवीत बरे भशेन जिवंक तांकां सगळ्यांक मदत कर जीं कोण दुयेंत आसात तांचे पासून आमी मागता तांकां तूं त्या दुयेंतांतली सुटका दी तांकां बरीं कर आनी तांचें जिवीत तुज्या हातान घालता आमी तें तूंच चलय जेजू मागता जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासत तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तांकां मागता पळय तें फावो कर मागता जीं आमची भाव भयणां कश्टोवन ह्या संवसारांतलीं गेल्लीं आसात तुजे सुरशीं आयिल्लीं आसात तूं तांची पातकां बोगोस आनी तांकां नितळ निर्मळ करून तुजे वेंगेंत तांकां बाळगून दवर मागता जीं आमकां हांगसर मदत करतात तोरी तोरीची तितल्याय पासत तांकां सगळ्यांक राख सांबाळ आनी तांच्या कुटुंबांकूय आनी तांकां सगळे वायट विघ्नांतले निवारून तांच्या जिवितांत तुजें बरेंपण वाडयत जेजू आतां आमी ह्या वर्सा माटवांत नोयनांनी फेस्त करतले ही तुवें आमकां संदी दिल्ली आसाय
सगल्या आमच्या भाव भयणांक हांगसर एकठांवन मेळोंक आनी आमचो भावार्थ अखंड करूंक, कित्याक तुवें दिलेलो आमकां धर्म परगटणार भाग्यवंतफाचे शावेर, ताका लागून आमचो भावार्थ अखंड जाल्लो आसा आनी तो आमचे पासत सदांच मागता. म्हणून आमी ताची सरशीं येता. हें सगळें ठापटीप जावन बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करता. तुजी येवजण आसा, ती येवजणे प्रमाणे आमी तुका सहकार करूंक आमकां सगळ्यांक मदत कर.
Yes, Lord. Thank you for being my everything. Daily, you have been blessing me with your blessings and graces that I am able to give myself fully to you, Lord. And that is how your goodness is flowing in my body, mind, and spirit. And thank you, Lord, because of me, all the other parts are also benefiting. This is a great revelation that you have given to us, that each one of us, when we function well in you, through you, and with you, all the other parts also benefit from it. Thank you, Jesus, for making us together and working with you for bringing the good news to others. Lord, bless those who are celebrating their birthdays today and also those who are celebrating their wedding anniversaries. Bless all those who have not yet received the gift of a child. And thank you, Lord, for those whom you have blessed with children. May they be able to take care of them, guided by your Spirit. And especially for those children who are differently abled, may the parents receive extra energy and strength to accompany them, because they need a lot of assurance and love. For those children who are very sick at birth, Lord, touch them and heal them through the doctors and nurses and others, especially their parents. Lord, we pray for those who are incarcerated and are in prison, that, Lord, give them your Spirit and guide them so that they may reform their life and conform it to you. But those who are there for no reason, Lord, set them also free and make it internally an event by which they can keep encountering you among those who are labeled as bad. Thank you, Jesus, that you will help them too. We pray for the widows, and Lord, reach out to them as well, because they are lost sometime, they cannot function. Give them the strength of your presence so that in you they will also experience their partner at the spirit level and experience the strength at the body and mind level as well. Lord, we pray for those who are sick and old. Lord, touch them and heal them. May they be taken care of, and may they, as they become better, also reach out to others in loving service. We pray for those who have asked us to pray for them. Lord, bless them, protect them, guide them, guard them. Those who give us various services here at the Basilica, Lord, bless them, protect them, and make them all persons who are imbued with your love and Spirit. Thank you, Jesus, for all of these intentions. Jesu, आर्का दिन वास मोहिमा वाकाडणी तुका, कित्याक आयज आमी सगळीं जाणां आख्ख्या संवसाराक एकवटां येता तुजे सरशी आमी एकवटोन जियेता. ही परिशद आयज सुरू जाता, ज्या प्रमाणे आमी सगळीं जाणां आमचे अणभव एकठांय करून तुजे कुडींत ते आमी भोर घालून तुका मोहिमा हाडटा. तर आमकां सगळ्या जाणांक तुज्या आशिर्वादान भोर. आनी आतां सगळीं आमची इंतेसां तुका आमी समोर पिल्लीं आसा, ती तूं शांती पावय. आनी आमी बरोबर तुज्या एकवटान म्हणटा, आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां थायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडक्या सासणांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता.
मांचे विषय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सोय मोरते विषय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया वाखाणुया उपसोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार खालतेपणान मान दिवया सासणा सासणा तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तूं तुज्या मासा रोगत्याच्या पवित्र पुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतनाची सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं सौची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा